नातलांच्या आदल्या राती 24 डिसेंबराक सफाई कामगारांचो संप मिटोवनूय पणजे ब्रेस्ताराक कोयर कुसलो। सफाई कामगार सांगिल्ले प्रमाण कामाक लागले। कोयर एकठांय करून पोटल्यो करून दवरल्यो, मात कोयर व्हरपी ट्रकांचो पत्तोच ना। ड्रायव्हरांक खंय ट्रकांच्यो चावयो दिवपी कोणूच ना जालो आनी विचारतले जाल्यार महापालिकेचो एकूय अधिकारी कामगारांक जाप दिना जालो। महापालिकेंतले कोफुसांवांत ब्रेस्तारा पणजेकारांची नातलां कोयराच्या घाणींत गेलीं। सगळो कचरो जो आसा पळय तो आमी गोळा केल्लो आसा, काल केल्लो आसा, आयज केल्लो आसा, परंतु कचरो ट्रान्सपोर्ट करच्यासाठी जे CCBच्यो 45 व्हेइकल्स आसा त्या 45 व्हेइकल्सांच्यो चावयो आणि त्यो व्हेइकल स्टार्ट कर आणि कचरो जो आसा एका विशिष्ट जागेचेर डंप कर म्हणून सांगपाची जी ऑर्डर जी आसता पळय ती ऑर्डर अजून कमिशनर आणि मागीर असिस्टंट इंजिनियर आसा, सचिन आंबे आसा, कोण पै आसा, आमोणकर आसा पळय, ह्या लोकांनी अजून करूंक ना। ह्या बॅगांतल्यान किडे भायर सरूंक लागतले आणि मोठ्या प्रमाणात रोगराई जी आसा पळय ती येतली आणि अशा पद्धतीची रोगराई जो येवन समज जर नागरिकांक जर त्याचो त्रास जालो जाल्यार त्याची सर्व जबाबदारी आसा पळय हो संजीत रॉड्रिक्स कमिशनर जो आसा आणि डेप्युटी कमिशनर सुदीक केरकर जो आसा पळय तेचेर ही सगळी जबाबदारी आसतली। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीच्या वाडदिसा निमतान ब्रेस्तारा गोंय भाजपान गोंयभर स्वच्छ भारत अभियान मनयलें। पणजेची कार्यावळ केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाच्या मुखेलपणा खाला जाल्यार मडगांवची कार्यावळ खासदार नरेंद्र सावयकाराच्या मुखेलपणा खाला जाली। सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपा कार्यकर्त्यांनी नितळसाण मोहीम चालीक लायली। भाजपान बिरेस्तारा गोंयभर स्वच्छ भारत अभियान राबयलें। पणजे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार, भाजपाचो पणजेचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी पणजेचे नगरसेवक ह्या कार्यावळीन सामील जाल्ले। जवळजवळ सगळ्या कॉन्स्टिट्युशनी ज्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टी जिंकला, ज्या जाग्यार जिंकूना, अशा सगळ्या हातूंनी तरेतरेच्या कार्यक्रमातून तातूंत एक स्वच्छता मोहीम हो एक कार्यक्रम दवरलेलो आसा। मडगांवात दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकाराच्या मुखेलपणा खाला स्वच्छ भारत अभियान कार्यावळ जाली। आमच्या गोंयांत सुद्दां चड करून सावथ गोंयान आयज मडगांवान आमी आमचे सगळे हांगासरले कार्यकर्ते एकठांय जाल्यात आनी हांगासर स्वच्छ भारत अभियान जें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर मुखार सरलेले आसात। कारण आमचो देश जर निवळ उरत जाल्यारूच खरें म्हणजे आमच्या देशाची इमेज जी आसा ती सगळे कडेन आनीक बरे तरेन जातली। एक हेजे फाटली कन्सेप्ट आसा। दिवचलच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी बिरेस्तारा दिवचलचो बाजार साफ केलो। आयज आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक येवन मार्केटान तातूंत आमच्या वतीन आमचे कितें हातभार लावपाचो प्रयत्न चल्ला। भारत स्वच्छ अभियानाचो जो कार्यक्रम आसा तो आज सगळ्यांनी मनापासून अटलजींच्या वाडदिवसा निमित्त राबयल्लो आसा। प्रत्येक बिचोलकारान एक आव्हान अशें स्विकारूपाक जाय आनी आमची सिटी ताची स्वच्छ अशी दवरपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आनी इतल्यान हे खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।